क्लॅरिटी ऑफ थॉट आसत आनी सिंगुलॅरिटी ऑफ पर्पज आसत जाल्यार फुडल्या 18 जुना पयलीं आमी प्लॅस्टीक फ्री गोवा, गार्बेज फ्री गोवा करूंक शकता काय ना हें आमी ठरोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता सरकाराची क्लॅरिटी क्लियर आहा. सरकार हो विशय कसोच सोडची ना. हो एक असो विशय आसा जो प्रधानमंत्र्यान आमच्या फुडें दवरलो, जाचेर ह्या सरकाराक पयलीं पासून सुद्दां एक एसोसिएशन आशिल्लें, पण आयज तो देशव्यापी अभियान जाल्लें आहा. म्हाका दिसता आमी आयज गोंयांत एक शपथ घेवया, सगळे जाण आसत, प्रत्येकान हो शपथ दवरपाचो. आजच्या दिसा हांव एक गोश्ट समजता की प्रत्येक बशीन आमी फुडल्या म्हयन्या पासून कचरा पेटी बशीन सुद्दां दवरपाक कंपल्सरी करतले. केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान हाजेर ऑर्डरी येतल्यो. म्हणजे कोणाच्या हातान जर तूं कचरो किंवा बाटली बशीन आसा तर तो भायर उडयता पळय, ती भायर उडोवच्या जाग्यार त्या बॉक्सान उडोवची. प्रत्येक बस स्टेशनाचेर ती एम्प्टी करूया. म्हणजे वायल गव्हर्मेंट वील प्रोएक्टिवली एक्ट टू क्रिएट फॅसिलिटी, लोकांकूय म्हणजे आयच्या दिसा हें आसा, लेट अस कीप द ब्युटी ऑफ दीस स्टेट. ही मुख्यमंत्र्याची घोषणा. लोक वता वता थंय कोयराच्यो राशी मारतात आनी पालिका पंचायती कोयर उखलता अशें आतां मेरेन चल्लां. मात आतां सरकाराक उपाय ना जाला. आतां कोयर करतल्यांकूच उपाय करतले. नगरपालिका आनी पोलीस खात्याक घेवन हो प्लान चालीक लागतलो. हालींच पालिकांची बसका जाली. प्रत्येक पालिकेक लोकांनी कोयर वडोवंक कलेक्शन सेंटर करून सुवात थारायतले. जाय थंय वडोवंक मेळचो ना. कायदो मोडटा तांचेर नजर दवरूंक एक एन्फोर्समेंट टीम करपाचो प्रस्ताव आसा. हे टिमीन एक सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी पुलीस खात्याचे 2 ऑफिसर आसतले. कोण कोयर करता जाल्यार एक्शन घेवपाचो टिमीक अधिकार आसतलो. तशेंच साळगांवच्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा सारकेले आनी 3 प्लांट फुडल्या 2-3 वर्सांत गोंयांत घालपाचो सरकाराचो प्लान आसा. वेर्णा, बांयगणी आनी कुडचड्यार 3 प्लांट येतले. सध्या GSIDC नॅशनल हायवे आनी गोंयच्या मुख्य रस्त्या कडेचो कोयर उखलता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी चेतन गवस.